आयतारा सकाळी आझाद मैदानार केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईकान कारगिलान शहीद जाल्ल्या जवानांक आर्गां ओंपली। तशेंच शहीदांच्या स्मारकांची साफसफाई केली। त्यावेळी नेव्हीने काय नेव्हीचंही फार इम्पॉर्टंट होता कारगिलला पार्टिसिपेट केला होता कारगिलने। ते कारगिलमध्ये जे होते हमारा जो कल्चर है हमारा भारतीयों का, और उस टाइम का जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी थे वाजपेयी जी, उन्होंने क्लियर ये बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल किसी भी हालत में क्रॉस नहीं होगा, दुश्मन को खदेड़ो वहाँ से। और इतने कठिन परिश्रम के बाद हमने ये विजय हासिल की। भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन था ये ऑपरेशन। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, और जितने हमारे जो वीरगति प्राप्त हुए हैं हमारे जवान और अधिकारी, उनकी प्रति जो है श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ करते हैं। माजी स्वातंत्र्य सैनिक संघटना किंवा स्वातंत्र्य सैनिक असोसिएशन इतर सगळे यांच्या वतीन आज ही श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम आयोजित केला। हांव आयोजकांच्या मनापासून अभिनंदन करता। भारत देशाचो मान सन्मान ज्या गोष्टीमुळे वाढलो आणि आमकां सगळ्यांक एक वेगळी स्फूर्ती दिवन येयलो असो क्षण कारगिलचो विजयाचो क्षण आशिल्लो। असलो क्षण जेन्ना बरो येता तेन्ना ताजे मागे खंय तरी त्रासाची काही हें आसता। त्यामुळे हो दीस दिवपाक आमच्या सैनिकांनी जबरदस्त हल्लो करून पाकिस्ताना फाटीं हाडून कारगिल युद्ध आमी जिखलें। तांचो त्याग आनी बलिदान हें देशाक सदांच वयर व्हरत रावतलें। तुमच्या आमच्या सारक्या सगळ्यांच्या मनाक त्यागाची विशीं जाज्वल्य देशभक्ती विशीं हो जो कारगिलचो दीस आसा हो आमकां निश्चितपणे पुष्टी दिवपाक योग्य ठरतलो। आनी आमी ह्या जिवनांत देशासाठी जे कितें करपाची प्रेरणा ह्या सगळ्या तातूंतल्यान आमकां मेळटली। मिरामार रोटरी क्लब आणि आदले सर्व्हिसमॅन संघटनेन जोडपालवान आझाद मैदानार आयतारा रॅली आयोजित केल्ली। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनावली। ही जी रॅली जी अरेंज केल्ली आसा ती ऑल गोवा एक्स सर्व्हिसमॅन वेलफेअर असोसिएशन अँड वेटरन्स इंडिया अशे सगळे जे एक्स सर्व्हिसमॅनांची जी काय संघटना आसा ती रॅली करपाचें कारण म्हटल्यार जो आपलो गोंयचो यूथ आसा ताका आमी सांगपाक सोदता की डिफेन्स एक करियर अशें आसा की थंयसर कांयच कमी ना। इट इज एज गूड एज बाकीचे जे आसा तशेंच आसा। आनी मेन हेजें कारण एक संदेश दिवपाचो आनी कारगिल विजय दिवस मनोवपाक होल अख्ख्या भारतान आज मनयता आमी। अरावंड 150 जाग्यार सिटीचेर हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा आनी सगळे कडेन मोटरसायकल रॅली पायपीट करत चलोन आनी अशें सगळे ते अरेंज केल्ले आसा। आनी विजय दिवस कारगिलान जे जे शहीद जाल्ले आसा तांकां एक आर्गां आनी तांची आठवण म्हणून हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा।